प्रायम मिनिस्टर मोदीजी 19 तारखेक गोंयांत येतात आणि प्रसार माध्यमांच्या थ्रू हांव ताका काही गोष्टी ह्या गोंयच्या संदर्भात काही गोष्टी ज्यो आसा ताच्या समोर दवरपाक सोदता, पार्टिक्युलरली मायनिंग आणि बाकीच्या इश्यूचेर. जेन्ना फेब्रुवारी 2019 माझी प्रायम मिनिस्टरा कडेन मिटींग जाली आणि ते मिटिंगेंत प्रायम मिनिस्टरान सांगलेलें की आपूण गोंयचो इश्यू जो आसा मायनिंग सुरू करपाचो तो थोड्याच वेळान म्हणजे थोड्याच दिसांनी आपूण तो ताका लिगल क्युअर जावं कितें तरी करून आपूण सुरू करतलो. हें 13 फेब्रुवारी 2019 सांगलेलें. तेच्या नंतर पार्लमेंटरी इलेक्शन जाली आणि जेन्ना पार्लमेंट इलेक्शनच्या वेळार प्रचार करपाक जेन्ना मोदीजी गोंयांत येयल्ले आणि श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर ताणें सगळ्या जनतेक गोंयच्या लोकांक सांगलेलें की गोंयचो जो मायनिंग इश्यू आसा तो थोड्याच दिसांनी आपूण सॉर्ट आउट करतलो, रिजॉल्व करतलो आनी गोंयच्यो मायनिंग सुरू करतलो. आज हेका 3 वर्सां जावन गेली, म्हणजे 2 वर्सां कंप्लीट जाल्या आणि तरी आसतना मायनिंग इश्यू सुरू जायना. गोंयच्यो मायनिंग इश्यू सुरू करपाचे जे आसा ते केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोनूय तांचीच सरकार आसा, म्हणजे हांगा दुसरो सरकाराचो घोळ आसपाचो काय प्रश्न येना. तांकां जर सुरू करपाचें जाल्यार ते केन्नाय करूं शकताले. पूण तरी आसतना जे 3 लाख लोक आज मायनिंग डिपेंडंट आसात, जे आज उपासमारीचें जीवन जगतात, तेंचे अनएम्प्लॉयड आसात, लोनांत आसात, तेंचे थोडेशे टेन्शन म्हणजे अटॅचमेंट, रिकवरी, अटॅचमेंट ह्यो गोष्टी सगळ्यांक येयल्ल्यो आसात. मागीर ते बार्जवाले आसूं, ट्रकवाले आसूं, मायनिंग डिपेंडंट सुद्दां जे वर्कर जे रिट्रेन केल्ले आसात ते आसूं, कारण तेंचे रिकवरी सुरू जाल्ली आसा. हांव मोदीजीक इतलें सांगपाक सोदता की आतां तर त्याचे दोळे ओपन उरतले, म्हणजे दोळे उक्ते उरतले की ना लोकांची गोंयची परिस्थिती पळोवन. कारण आमी 60 वर्सांची वर्सां मनोवपाचो एक उत्सव आमी 19 तारखेक करपाचें आमचें सरकार तयार आसा. ह्या उत्सवा दिसा उत्सव केन्ना मनयतात? जेन्ना लोक सुखी असतात, लोकांक कांय त्रास ना आणि ते आनंद आसा. म्हणजे सादारणपणे आमी अशें म्हणटात की जेन्ना पीक जालें तेच्या नंतर आमी उत्सव करतात. तशेंच हांगा आज आमी आसा दुख्खात. आज आमचे मायनिंग डिपेंडंट, हॉटेलवाले, टुरिजम हो सगळोच आज अनएम्प्लॉयड जाल्लो आसा. सगळ्यो इंडस्ट्री मोस्टली क्लोज आसा. ते सुरू करपाचे तर कांयच प्रयत्नच ना आणि आमी उत्सव मनयतात. गोंयचे इंडिपेंडन्सचो उत्सव मनोवपाकच जाय, नो डाउट. पूण तो मरीत आसतना सुद्दां एक अशें लक्षांत येता, म्हणजे आमचे गोंयचे बीजेपीचे सरकार जे आसा त्या सरकाराची जर काम करपाची पद्दत जर पळयली जायत जाल्यार अशें लक्षांत येता की ज्या जाग्यार करप्शन करपाक मेळटा, पयशे लुटपाक मेळटात, तेच प्रोग्राम करप, बाकीचे प्रोग्राम करप ना. सध्या मायनिंग डिपेंडंट मालक नात न्हू. मालक कोण आसा सध्या जे मालक, तर मालकाचे कितें, मालकाचे पोटां भरलेलीं आसा. मालकांक मायनी चललेली नाका, ते उरले जाल्यार फाल्यां ते लिटिगेशन करतले आणि 10 वर्सां मायनी चलच्यो ना. मालकाक कांयच पडलेलें ना. मालकांनी फुडले 10 पिढयाचे करून दवरलेले आसा. मरता जे कोण मरतात तर कामगार, बार्जवाले, ट्रकवाले आणि भायले सायडीक बावडे दुकानदार बारीक बारीक कोण आसा ते मरतात. बारीक लोक मरतात, व्हडले लोक कोण मरना. नाजाल्यार तुमी चेक करात मायनिंगाचे कोण मायन ओनर कोण आसले भितर. मायनिंग ओनर उरोकच ना रे. जेन्ना सुप्रीम कोर्टान सांगले की लीज सगळी कॅन्सल केली, ऑटोमॅटिकली गव्हर्नमेंट इज अ मायन ओनर. आता घेतल्या गव्हर्नमेंटाने घेवंक ना तो गव्हर्नमेंटाचो विषय. पूण कायद्या प्रमाणे सुप्रीम कोर्ट जजमेंटा प्रमाणे आता ज्यो मायनी आसा त्यो सगळ्यो सरकारा कडेन मायनी आसा.